काणकोणांत आशिल्ल्या भारत संचार निगम लिमिटेड केंद्राची दुर्दशा जाल्या। सरकाराचे मात्तूय लक्ष ना। जनतेच्या टॅक्साच्या पैशांची ही वाट लागिल्ली आसा। हे सांबाळप सरकाराची जबाबदारी आसा अशें जनार्दन भंडारी हांणी म्हळां। RDX गोवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार। आमकां ह्या 2 दिसां पयलीं आमकां फोन आयले, म्हाजे जनसेना वॉरियर्सांक आयले, आमी काणकोण काँग्रेस परिवार टिमीक फोन आयले आनी तेमी आमकां सविस्तर सांगलें की तुमी आतां इतले सगळे वचून देखणी करतात, पाहणी करतात तेन्ना एक तुमी हांगा एक विजीट दिया म्हण। काणकोण तालुक्यांतलें एक BSNL ऑफीस, हांगा व्हडली बिल्डिंग्स आसात, मागीर मशिनरी सेटअप करपाक, टेक्नॉलॉजी सेटअप करपाक हें आसा, तेंचे रूम्स आसात, पण हांगची आज परिस्थिती आमी पयली भयानक आसा। म्हाका खंय आयले आमी जणू काय वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा अशें दिसतात। इतले आज कोट्यांनी पयशे खर्च करून पळय BSNL बिल्डिंग बांदली आसा, ते बाकीचे ते स्टोर्स बांदले आसा, पण आज तेजी परिस्थिती इतली वायट आसा, बिकट आसा, सामकी कंडम जाला, सारकी बॅड कंडिशनां आसा। आमच्या हे भारतीय जनता पार्टीचे अंधभक्त म्हणटात, काँग्रेस पक्षान 60 वर्सां पयलीं कितें केलें काम? 60 वर्सां पयलीं हो जे कॉन्सेप्ट क्रिएशन्स ह्या काँग्रेस गव्हर्मेंटान हाडलें। उदाहरणार्थ कॉम्प्युटर्स, मागीर टेलिफोन कम्युनिकेशन्स, मोबायलाचे हे सगळे म्हणजे लोकांलो संपर्क जे तेजे पेरंट्स आसा जावं भाव भयणी भायर आसात, गांवाची भायर, राज्या भायर, देशा भायर, तांकां म्हणजे उलोवन तेजे संपर्क येवं हाडून तांकां तेजे सगळे विचारपूस करपा खातीर हें केल्लें। पण ह्या नव्या 10 वर्सां जो BJP सरकार आसा पळय तो, त्या सरकारान हें सगळें पाड घातलें आसा। आज ह्या परिस्थिती ह्या बिल्डिंगेची परिस्थिती पळयात कितें जाल्ली आसती। जातले BSNL कशी वीक करपाचे प्रयत्न चालले आसा। आज हांगा आमी BSNL काम करले, कितलेशे कामगार जे जॉबा आसले ते बेकार तांकां बेकार पोटार तेजे हें हाडलें आसा, कुराड हाडलें आसा। आज ही परिस्थिती तुमी पळयली आतां, ताका लागून हे सगळे जे पळय करपाक कोण कारणीभूत कारस्थानी आसा तेंचेर सखोल चवकशी जावपा जाय। आज ह्या BSNLची एक व्हडलें ऑफीस कोट्यांनी इन्वेस्ट करून बांदलें आसा, हांगा कोण अधिकारी आसतलो, ह्या अधिकाऱ्याक चवकशी जावपा जाय। तो इतली वर्स मागीर हेजेर कित्याक देखरेख करना, हे कंडिशनां कित्याक दवरना, हे सारकी चवकशी जावपा, ताका पनिशमेंट जावपा जाय। हें कितें घडटा तेजेर हांगा कोण तरी एका जबाबदार मनशान आसा पळय तेजेर हांगा चवकशी जावपा, तेजेर चवकशी जावपा जाय। पूण तुजी मागणी कितें आसा तेजेर? कांय ना, हांव मागीर कितें म्हणटात, ह्या सरकाराले प्रॉपर्ट्यो ह्यो कोण मेंटेन करून दवरप? त्या गरीब लोकांक टॅक्सा पेयराच्या पयशांतल्यान ह्यो उबी जाल्ल्यो प्रॉपर्ट्यो ह्यो कोणी सांबाळून दवरप? ह्या सरकारान सांबाळून दवरप, सरकारी अधिकाऱ्यान सांबाळून दवरप। ते समज फेल जाता तेंचेर पनिशमेंट जावपा जाय, तेमची शिक्षा जावपा जाय। हे आतां कोण पळय हें पाड घातला तेका सारकी चवकशी जावपा जाय, ते चवकशान ताका शिक्षा जावपा जाय। त्यो कोणालो पयसो, कोणालो तरी बाबा त्रास घामगाण त्रास काण हो पयशे एकठांय करून गव्हर्मेंटाक भरलो पयसो, टॅक्सान रुपान दिल्लो पयसो, तेजेर हांगा तुमी आतां व्हडलो बिल्डींग बांदलात, आतां हो पयसो कोणा पाड जाला? लोकालो। मागीर तुमी अशें करता वोगी रावप? तेजे आतां आमी जबरदस्ती हांव तुमकां हें कोण पळय कितें केलां ताका पनिशमेंट जावपा, तेजे फाटल्यान आमी फाटोफाट सारकें फॉलोअप करतले।